एसिड भरपी टँकरांतल्यान एसिड उसळून काणकोणा एकलो जखमी जालो। बीएड स्टुडंट गौतम नायकाचेर ओव्हरटेक करपी टँकरांतल्यान सल्फरीक एसिड पडले। गिमण्या पैंगणी गजाल घडल्या। गौतमाचेर काणकोणा हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात। पुलिसांनी टँकर पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो खरो, मात राती मेरेन एफआयआर जावंक नाशिल्लो। काणकोण चेकपोस्टार कसले चेकिंग चलता काय म्हूण लोकांक प्रस्न। काणकोणात सल्फरीक एसिड व्हरपी टँकरांतल्यान एसिड पडिल्ल्यान आगस्ट लोलयेच्या गौतम नायकाक मार लागलो। गौतम बीएडाचो स्टुडंट। बंद पडिल्ल्या ट्रकाक ओव्हरटेक करपी टँकरांतल्यान ताचेर एसिड पडले। गौतम कात्यायनी बाणेश्वर विद्यालयांत वतालो। ताचेर काणकोण हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात। त्या मोडलेल्या ट्रकाक ओव्हरटेक करून रोखडे भितर घेतली आणि तेणी भितर घेतली। म्हाका चान्स आसना, हांवें बी बायक म्हाजी फाटल्यान, हांव तेच्या बायकाची ट्रकाच्या फाटल्यान आशिल्लो, हांवें बी तितल्या भितर घेतली। मुखार म्हाज्या टँकराच्या मुखार आनी गाडी आशिल्ली दिसता, सो टँकरान झूप करून ब्रेक मारलो। ब्रेक मारनाका म्हाजी नजर वयर गेली आनी तितल्याकच त्या टँकराचे जे धाकणें आसा पळय न्ही, त्या धाकण्यातल्यान एक्च्युअल एसिड भायर पडटा त्या दोळ्यांनी अक्षरशः म्हाजे पळयलां आनी म्हाका चान्सीस मेळना, कट सुद्दां मारपाक मेळना थेंब्यांक आनी अकस्मात थेंबे सगळे म्हाजे ह्या हाताचेर येवन पडले आनी ते इतकी सिवियर बर्न जाताले की म्हाजी टी शर्ट सुद्दां जळून म्हाका आग फाट लागला एसिड। समाज वावुरपी डायगो डिसिल्वान काणकोण चेकपोस्टाच्या कारभाराचेर टिका केली। जाल्यार तें सगळें तेका बर्निंग जालें देखलें जाल्यार फुडें ट्रकाचें हें लिकेज आसलें। हांव म्हणटा आयज हें लिकेज जालें आनी हो ट्रक जो पळय मेंगलोरसान सुटलो तो आमच्या हिंगा पैंगीण पावलो आनी पैंगीण पावलो तरी काय आसतना तो तर बाजारांत पावतालो आनी एसिड अशें करून लिकेज जाल्यार आयज घटना कशी जावपाची, कितें जाता आसलें। त्या देखून हांव म्हणटा की जे पळय असले टँकर आनी एक्सप्लोजीव कॅरी करता तेका सिक्युरिटी चेकिंग आसचें आनी सेफ्टी प्रिकॉशन आसचें। काणकोण पुलिसांनी टँकर पुलीस स्टेशनार हाडला खरो, मात राती उसरा मेरेन गुन्यांव नोंद करूंक नाशिल्लो। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। लोक जनशक्ती पार्टी एक वेळ गोंयात वेंचणूक लढयतली, नाल्यार खंयच्या एका राजकीय पक्षाक तेंको दितली। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ब्रेस्ताराक गोंयात आयलो। ताची शुक्रारा पार्टीच्या मेंबरां बरोबर मिटींग जातली। लोजपाची वयर बीजेपी कडेन युती आसा। गोंयानूय आसतली काय विचारल्यार पासवान बसके उपरांत कितें ते सांगता म्हूण सांगून एअरपोर्टा वयल्यान भायर सरलो। आपकी पार्टी इस बार जो गोवा में असेंबली इलेक्शन है किसको सपोर्ट करेगी? नहीं, कल हम लोग बैठेंगे। कल हमने पार्टी के जो इम्पोर्टेंट साथी हैं और दलित सेना का उनको बैठक बुलाया है और बैठक के बाद जो है तब हम आपको बताएंगे कि क्या इन लोगों की राय है। जो स्टेट पार्टी डिसाइड करेगी वही हम करेंगे। बीजेपी के साथ कोलिशन का कुछ अभी तक बात चली, क्योंकि आप बिहार में होंगे। बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। नेशनल में अलायंस में है तो उनके साथ में बातचीत चल रही है। गोवा स्टेट में, गोवा में अभी बात नहीं की है। कोई पॉसिबिलिटी है? We'll have meeting and we'll see what is the party organization. Then we'll take decision. घेऊया एक ब्रेक।